मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। बेंगळूर आमगेले हे स्वशाखा मठांतू चातुर्मास जाले नंतर पुनः स्वाम्याल हांगा आगमन जाता आसा। लागी 2 वर्षानंतर 2024 चातुर्मास हांगा घडिले। आता 2026 हांगा घडत आसा। 2 वर्षानंतर वापस स्वाम्याल हांगा मुक्काम आनी विशेष जावन गेनू अधिक ज्येष्ठ मासाचे हे मुक्काम। हाजे पयले उभय स्वाम्याल उपस्थितींतू हेचीची ज्येष्ठ मासांतू एक पंत हांगा स्वाम्याल मुक्काम जाले। तेन्ना वैकेची अशीची ज्येष्ठ मासाची अधिक जावन आयले आनी प्रथम भाग बेंगळूरकारांक दिल्ले आनी द्वितीय भाग भटकळकारांक दिल्ले। सो वापस हे अधिक ज्येष्ठ मास रिपीट जाल्लो आसा। हे 2 ज्येष्ठ मासा मध्ये अनेक अधिक मास आयिल्ले आनी ते पनवेल चातुर्मासाक आशिल्ले आनी ते श्रावण मासांत आयिल्ले। त्या निमित्तान कोणेय तेन्ना विचारचेक आनी अवकाश मेळना। हे ज्येष्ठ मासांत आयले री ना तदनंतर आयले म्हळ्यार तेन्ना थोडेची मस्त लोक स्वाम्याक मुक्काम करचेक तांणी निमंत्रण दिताची। किंतु आमी तेन्ना निश्चय केले 2 वर्ष जाले आनी वापस एक बेंगळूर अवकाश दिवका म्हळ्यार कितें तरी अधिक ज्येष्ठ मासाचे प्रथम भाग आमी बेंगळूरकारांक दिले। द्वितीय भाग आमी भटकळाक दिता आसाची आनी थोडे अंश ते आमी शिरसीकारांक आनी आरंभाचे अंश कसन आसा ते गंगोळेक दिले। म्हळ्यार 4 गांवांक मेळून घेवन आमी हें केलें। तातूंत बहुतांश जास्त दिवस ते बेंगळूरकारांकची प्राप्त जाल्लो आसा। गोंगोळी लोकांक कालच्या दिवसाक 17 तारीख आनी आयच्या दिवसाचे सकाळीचे अवकाश मेळ्ळे। शिरसीकारांक अंतिम 3 दिवस तांकां मेळटा। भटकळकारांक 10 ते 12 दिवस तांकां मेळटा। ताजेकिंत चड बेंगळूरकारांक 15 दिवसां लागीं बेंगळूरकारांक अवकाश करून दिले। सो कित्याक म्हळ्यार हांगा जन चड आसाची। हांगा मस्त लोकांक शेनवार आयतार म्हळ्यार कितें तरी 2 शेनवार 2 आयतार अशी करून घेनू एक वेवस्था गांथून घेनू हे कार्यक्रमा रूपरेषा तयार केल्लो आसा। आतांची दयानंद पैन सांगले की मस्तितले तुमी वेवस्था केल्ले स्वाम्याक प्रोसेशनार हाडचे मस्तितले तुमी हे केले। लास्ट पालकेरी देवाक बसून घेनू तुमी एक देवाक एक प्रदक्षिण काण घेनू म्हळ्यार एक पालकी उत्सव करून घेनू देवाक एक भितर हाडले। केलो लोकांक दिसता अपसेट जाले, पावस आयलो, हे दिले। आमकां आनीक खुशी, आमकां कितें खुशी की म्हळ्यार अधिक मासांतू काम्य व्रत करचेक जायना। अधिक मासांतू खाली देवाल मात्र चिंतन करका आनी आमी एक स्वामी जावन घेनू आमगेलेच आमी स्वागत करून घेवन इतलो व्हड मेरवणूक केले म्हळ्यार ते चूक जाता आशिल्लें। तातूंत देवान ते जायना आशिची खाली रामदेव वीर विठ्ठलालेची सेव जावका म्हूण घेनू देवान तशी करून घेतिल्ली आसा। सो आशिल्ल्यान तूं पॉझिटीव कित्याक की म्हळ्यार खंयचेय काम्य व्रत करचेक अधिक मासांत अवकाश दिलो ना। खाली देवाले संप्रीती कितेरी कसने तरी करचेक अवकाश मेळ्ळे। म्हळ्यार पूजन आनी करेत म्हळ्यार पुरुषोत्तम पूजा बाकी व्रत आनी करचेक जायना। व्रत आनी म्हणल्यार फुडें डेफिनेशन कसन जाता की म्हळ्यार स्वता तागेले एक इष्ट परिपूर्ण करचे कितेरी करचे तसले कार्य। पूजन आनी म्हळ्यार नित्य करचे तशें। आतां आमी दिवसा देव पूजा आनी करताच सो ताका आनी निशेध ना।
सो देवाक संबंध पाविल तसले पूजन रुपार कसं नाही केलं म्हळ्यारी ते मान्यता असा. व्रत रुपार केल्यारी ताका मान्यता ना. त्यातून व्रत करचे, हवन करचे, 60 वर्षाचे शांती करचे, लग्न करचे, मुंज करचे, भांगर खरेदी करचे. पळय करेक्ट टायमार आयलाय. एक व्यक्तीन सांगेल असा, अनेक शास्त्रांतू सांगेल असा खरेदी करचे ना म्हणून. प्रयाण करत असाची, थोडे थोडे रुपारी प्रयाण करत असाची. बट अधिक मासांतू ह्याचीची नियमावळी केल्या म्हळ्यार नवीन जाग आणि खरेदी. दयानंद पै एक सांगल्यार थोडे ह्या जाताला तर नवीन जाग आणि खरेदी करचे आणि उठूची हे अधिक मासांत सांगेल ना. भांगर खरेदी करचे अधिक मासांत सांगेल ना. तीर्थयात्रा करचे अधिक मासांत सांगेल ना. हे उठू काम्य व्रत स्वतःचे उपभोगा कितीर करचे. भांगर स्वतःचे उपभोगा कितीरी ना जाल्यार जाग घेवचो आपणाले स्वतःचे उपभोगा कितीरी. सो त्या निमित्तान असल काम्य व्रत कसनय सांगिल्ला. दुसरं कसन की म्हळ्यार हे अधिक मासांतू संक्रमण जायना. संक्रमण म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार रवी म्हणले एक ग्रह ते प्रति म्हयन्याक एक राशी तुलेन अनेक राशीक संचार करत उरता. किंतु हे एक अधिक मासांतू म्हळ्यार आतां जानेवारीत 14 तारीखाक मकर संक्रांती येता. तशीची आषाढा लागीं गेलतना कर्क संक्रांती येता. प्रति मासाक जानेवारींतू मकर मास जाल्यार फेब्रुवारींतू तुमकां कुंभ मास येता. तशी मार्चा लागीं गेल्यार मीन मास येता. चैत्रांत गेल्यार मेष मास येता. सो अशी प्रति एक म्हयन्याक संक्रमण जाता. किंतु हे अधिक मासांतू खंयचेही संक्रमण जायनाशिल्ल्या निमित्तान हाका मलमास म्हणून घेवन एक नांव आयलें. मलमास म्हळ्यार तुमकां मल म्हळ्यार हे शब्दाचे अर्थ गोत आसा. तसले एक विरुद्ध जल तसले एक मासाक हे एक नांव आयलें. तेन्ना कोणेही हाका अधिपती कोणेही नाशिल्ले म्हणले एक बेजार त्या मलमासाक म्हणले एक व्यक्तीक आशिल्ले. म्हळ्यार मागेल ह्या मासाक कोणेही अधिपती जावन घेवन कोणेही नाची म्हणटना तेन्ना देवान सांगलें तुगेल ह्या मलमासाक हांवचीची पुरुषोत्तमची हाका अधिपती जावन घेवन उरता. आनी कोण ह्या मासांतू अल्प शुभ कर्म करता ते अक्षय जावन घेवन तांकां हांव फल दिता म्हणून घेवन सांगलें. तेतकून अधिक मासांतू अधिकस्य अधिकम फलम म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. अल्प कसने तरी एक पुण्य कार्य केलें म्हळ्यार तेन्ना ते विशेष जावन घेवन ताजे चड पट्टीन फल मेळचे तशी अवकाश करून घेवन दिल्लो आसा. त्या निमित्तान हे अधिक मासांतू विशेष जावन घेवन पुरुषोत्तमाले आराधन करचे की नाजाल्यार अपूपदान करचे की नाजाल्यार पुस्तकदान करचे की दीपदान करचे की देवाक प्रदक्षिण घालचे की तुलसी अर्चन करचे की असल मात्र कार्य हांतू सांगिल्लें आसा. खंयचे रितीरी काम्य व्रत ह्या संदर्भांत तूं सांगिल्लां एक म्हयन्या किती. सो त्या निमित्तान हे अधिक मासांतू बेंगलोरकारांक एक अवकाश मेळका म्हणल्या उद्देशान अनेक रितीचे कार्यक्रम हांकां गांथून घेतले. अपूपदानाचे कार्य गांथून घेतले. सांजे वेळारी अनेक प्रवचन कार्य दवरिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हे एक संदर्भांतू श्रवण करचे काही अधिक मासांतू अनेक शास्त्रपाठाचे श्रवण करचे की पुराणाचे श्रवण करचे की अधिक मास महात्म्याचे श्रवण करच्याक मुख्य जावन घेवन विशेष हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक कसन तुमी एक सांगिल्लें की अशी कार्य करका अशी प्रोसेशन करका. हे आमगेले स्वताचे काम्य जाता आशिल्लें स्वाम्याक गौरव करचे. किंतु जास्तीन जास्त गौरव देवाक करका आशिल्लें आनी देवान योग्य रितीर ते तुमगे कडच्यान सेवा करूसून घेतिल्लो आसा. त्या निमित्तान आमी तेतकून सांगताची जाव चुटू बरेकची म्हणून. सो देवान हे बरेक कितेरी देवान करूसून घेतिल्लो आसा. त्या न्हयशीची 9 संख्या मात्र तुमकां चुकताना. 18 तारीख जावन घेवन बसले आनी आज वयक्याची 9 संख्या हांगा प्राप्त जाल्लो आसा. लागीं वापस हे एक मठ स्थापन जावन ना चातुर्मास जावन 45 वर्ष जाल्ले. तदनंतर 2 वर्षानंतर वापस स्वामेल हांगा आगमन जायत आसा. त्या न्हयशीची व्यंकटेश भजना मंडळी हांणी चातुर्मास कालावधींतूची स्वाम्याक तांणी विनंती दवरिले की तांगेले 2026 तांगेले एक भजना मंडळी आरंभ जावन घेवन एक 50 वर्ष जाता आसा.
आणि 50 वर्साचे संदर्भारी स्वाम्यानं हांगा उपस्थिती उरका म्हणून त्यांनी एक विनंती दवरिले. कडे आम्ही आलोचन केले की दोन्ही कार्य एकपंत जाले. आमकां कृष्णाल थोडे स्वभाव एकपंत एक कार्य करचे कळना, एकपंत दोन दोन कार्य करचे. सो एकपंत बँगलोर आयले म्हळ्यार अधिक मासही जाले आणि व्यंकटेश भजना मंडळी तांगेले 50 वर्साचे कार्यक्रमही तांतू कोण घेवचे जाता म्हळ्यार उद्देशानं हे दोन्ही कार्यक्रम एक संदर्भार आमी गांथून घेतले. आता तांगेले वैकेची अखंड भजनाचे कार्यक्रम तांणी गांथून घेतिल्ले आसा. तांगेले वैकेची एक कार्यक्रम हेचीच आमगेले मोक्कामाचे संदर्भारी गांथून घेतले. तशी समाजाचे एक दिवसाचे कार्यक्रमही हांतू गांथून घेतिल्ले आसा. सो प्रत्येक लोकांक समाजाक व्यंकटेश भजना मंडळीक तशी मठा तर्फेन जावचे तसले हे अधिक मासाचे कार्यक्रम सर्वही लोक मेळून घेवन हे कार्यक्रम गांथून घेतिल्ले आसा. तन्निमित्तानं बँगलोरच्या सर्वही लोकांनी हे कार्यक्रमांत उपस्थिती उरून घेवन हाजे संपूर्ण श्रेयोभिफल तुम्ही प्राप्त करून घेवेत. कित्याक म्हळ्यार प्रति 33 म्हयने जाले नंतर येवचे तसले हे अधिक मास म्हळ्यार एक दोन पंतनी एवरी 33 मंथ्स म्हळ्यार लागी लागी 3 वर्ष जाल्ले कुडेन एक अधिक मास येता. आणि हे अधिक मासाचे कॅल्क्युलेशन तशें आसा. सौर मास आणि चांद्रमानाचे डिफरन्स कसन आसा. 11 दिवसाचे डिफरन्स येता. प्रति वर्षाक 11 दिवसाचे डिफरन्स येता. 3 वर्ष केल्यार एक मास जाता. डिफरन्स मायनस डिफरन्स कसन आसा ते एक मास जाता. सो ते करेक्ट करून घेवचे कितेरी वापस हे एक मास आयलो कुडेन वापस ते समज जाता. आणि मुखावेले वर्स आणि 11 दिवसाचे डिफरन्स, तद नेक्स्ट आणि 11 दिवस आणि 11. सो 33 डेज कसन एक डिफरन्स येता. सो तातून एवरी 29 मंथ्स तुलेन 34 मंथ्सा मध्ये एक अधिक मास येवचे तसले एक संदर्भ येता. आता पळया श्रावण मासांत येयले, आता ज्येष्ठ मासांत आयले. सो अशी एवरी 33 मंथ्साक हे येवचे तसले अधिक मासाचे अवकाश सर्व बँगलोरकारांक मेळिल्लो आसा. तातूंत सर्वही बँगलोरच्या लोकांनी हे कार्यक्रमांत उपस्थिती घेवन रामदेव वीर विठ्ठलाले एक कृपा आशिर्वादाक तुम्ही पात्र जावका म्हणून घेवन हे संदर्भारी तुम सर्व लोकांक एक विशेष सूचना तुमगेल्या दराक दिल्ली आसा. म्हळ्यार ते न्हयशीची आमगेलेय केलो कार्यक्रम हांतू गांथून घेतिल्लो आसा. म्हळ्यार 1-2 दिवसां कितेरी आमी भायर वच्चे आसा. किंतु योग्य समयाचेर आमी हांगा येवन घेवन प्रत्येक लोकांक अवकाश करून घेवन दवरिल्लो आसा. आनी 21 तारीखा मात्र आमी भायर वचचेक कार्य दवरून घेतले. बाकी टायमार साधारणपणान आमी हांगाची मठांत वास्तव्याक वेवस्था दवरिल्लो आसा. म्हळ्यार हे एक अधिक मासांतू विशेष जावन घेवन अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कथितः कीर्तितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं हि समाम रक्षतु केशवः म्हणून सांगिल्लें आसा. मध्वाचार्यांनी तांगेले एक ग्रंथाचे मंगलाचरणेंतू सांगिल्लें तसले एक श्लोक म्हळ्यार विशेष जावन कोण अर्चन करता, कोण देवाले स्तुती करता, कोण देवाल उपासन करता, कोण देवाल कीर्तन म्हळ्यार आपणाक गोत्त आशिल्ले तसले देवाल विशय 4 लोकांक सांगता ना, आपणाक गोत्त नाशिल्ले देवाल बद्दल 4 विशय लोकां कडच्यान आयकून घेता. अशी कोण सतत जावन घेवन करता ताका देव रक्षण करता म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तान हे अधिक मासांतू तुमकां सर्व लोकांक हे एक अवकाश मेळ्ळे. अर्चन करचेक अवकाश आसा, तुलसी अर्चन करता जाल्यार अवकाश आसा. तुमकां देवाल बद्दल कसं माहिती गोत्त आसा, योग्य माहिती त्या लोकांक 4 लोकांक सांगचें जाता. खंयचे 4 विशय गोत ना ते प्रवचन हांगा जाता, त्या प्रवचन रुपारी आयकुचेक तुमकां अवकाश मेळटा. त्या न्हयशीची स्वामेले उपस्थिती, त्या न्हयशी अपूप दान करता जाल्यार अवकाशू, दीपदान करता जाल्यार अवकाशू, असले अनेक अवकाश आमगेले हे बँगलोर कमिटी लोकांनी वेवस्था केल्लो आसा. हाजे सर्व लोकांना उपयोग तुम्ही सर्व लोकांनी घेवचे. हे एक अधिक मासांतू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानस्तान वैकेची सेम रितीचे एक कार्यक्रम हांगा गांथून घेतिले. वापस एक
संदर्भ प्राप्त जाले. आज एकय एक डिफरन्स कसन की म्हळ्यार आज ही स्वतः स्वाम्याल हांगा उपस्थिती ना, किंतु तांगेल एक स्मरण करून घेनू आमी तांकां वैकेची तांगेल अंतर्गत जावन आशिल्ले तसले वेदव्यास देवाक आमगेले कसन एक मनाच आसा आमी ते सर्वही तांगेल पांयमुळांतू आमी दवरचे जाता. कित्याक की म्हळ्यार अधिक मासाचे ते ज्येष्ठ मासाचे कसन आसा तेन्ना स्वाम्यानाची मुद्दाम हांगा दिल्ले आनी तेन्नाची स्वाम्यान अनंतनगराचे बिल्डिंगाच कसन आसा ते एक कार्य मुखार सुका म्हणून घेनू आलोचना स्वाम्यान तेन्नाची हे केल्ले आनी तेन्ना अनंतनगरा वचून वैकेची एक कार्यक्रम करून घेवन आयले वैकेची आमकां उडगास म्हळें. सो इतलेक पयलेचे एक इतिहासू पयलेच एक घडील तसले कार्याचे आयच्या दिसाक आमी तुमकां सांगता आसाची. कित्याक की म्हळ्यार आमी तेन्ना आश्रम घेवन लागीं लागीं 1 वर्ष मात्र जालें. 2018 लागीं आयिल्ले. कित्याक म्हळ्यार 2019 कोवीड आनी उठूची आरंभ जाले आनी 2018 लागीं तेन्ना हे अधिक मास आयिल्लो आनी वापस हे एक 8 वर्सां नंतर वापस हे एक अवकाश तुमकां मेळ्ळे. आमी खंयी दिवेत आशिल्ले ना खंय दिना शिवाय के उरयत आशिल्ले, पर्तगाळीन तूं उरयत आशिल्ले ना हे टायम दुसऱ्या लोकांकय चान्स करून घेवन दिवेत आशिल्ले. किंतु प्रॉब्लम कसन जालें की म्हळ्यार म्हालगड स्वाम्यान तेन्ना एक दिल्ले. आतां तुमी एक दिव का म्हणलें एक हाजेन त्या स्वाम्याल एक हाजी निमित्तान आमी हांगाही वापस दिले आनी व्यंकटेश्वर भजना मंडळी तांगेले वैकेचे एक कार्यक्रम आशिल्ले निमित्तान आमी दोनीची हे करून घेवन हांगा दिवका पळय. नाजाल्यार आनी एक 2-3 कडेन आमकां प्रस्ताव आयिल्लो, किंतु आमी ऑलरेडी मन आमी करून घेतिले की बेंगलोरांकची आमी हे पंत अवकाश करून घेवन दिवका म्हणून घेनू. आनी आयच्या दिवसाक आमी मंगळूरतुल्यान हांगा आयल्याची. एक्चुली गोवातुल्यान हांगा येवचे आशिल्ले, मध्य गोंगोळीकारांनी तांगेले एक अखंड भजनाचे कार्यक्रम गांथून घेतिल्ले निमित्तान एक दिवस की 2 दिवस आमी तांकां दिवन घेनू आमी गोंगोळीतुल्यान हांगा येता आसाची. नाजाल्यार डायरेक्ट आमी गोवातुल्यानाची हांगा येवचे तसले एक वेवस्था आमी करून घेतिले. किंतु आमकां प्रयाणाक हे योग्य जालें ना. गोवातुल्यान येवका म्हळ्यार मस्त आमकां प्रयाण दूर जाता आशिल्लें. किंतु गोंगोळी आशिल्ल्या जेन्ना एक स्टॉप घेवन घेनू थंयतुल्यान आमकां हांगा येवच्याक अनुकूल जालें. आनी आयच्या दिवसाक मस्त लोक सांगता आशिल्ले म्हळ्यार मस्त लोक म्हळ्यार स्वाम्याक अभिमानी आशिल्लो, स्वाम्यान प्रयाण थोडें कमी करका, मस्त धग्गू आसा, खंय खंय वच नाका, पर्तगाळीन तुरल्यारी स्वाम्याले न्ही कशी हे करीत झाड्ड न्ही आसा हे न्ही आसा, बाकी कडेन गेल्यारी प्रयाण हे जाता. किंतु आयच्या दिवसाक थोडे पावस येवन घेनू त्या उठूची श्रम कसन आसा त्या देवान निवारण करूसून दिल्लें आसा. गोंगोळी आसतना वैकेची देवान तशी करून घेवन दिले, बेंगलोर आसतना वैकेची देवान तशीची करून घेवन दिल्लें आसा. हाजेन एक सिद्ध जाता की देव आमगेले फाटबल आसा म्हणलेक देवान आमकां दाखोवन दिलें. सो मुखावेल दिवसांतू तुमी सर्व लोकांन हे कार्यक्रमांत उपस्थिती उरचे. आयच्या दिवसाक आमी चड कसनेच हे करनाची. मुखावेल्या सभा कार्यक्रमांतू अनेक विशय तुमगेले एद्राक आमी प्रस्तुत करताची. किंतु आयच्या दिवसाक मठाचे गौरवा प्रमाणे तुम्ही स्वागत केले बद्दल पुनः आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग वेवसायांतू आमगेले बेंगलोर स्वशाखा मठांतू व्यंकटेश भजना मंडळी तांगेले मंडळीचे सर्वही सदस्य तांगेले जीवनांतू तशीच आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण तेही समाजाचे सर्वही पदाधिकारी तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.